OPS गोंय सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय लागू करपा विशीं विचार मुख्यमंत्री म्हणटा अर्थ खाते करता अभ्यास। अमित पालेकराक हायकोर्टाची थाकाय जामीन रद्द करपी फोंड्या सत्र न्यायालयाचो निवाडो हायकोर्टात रद्द फॉरेन बोर्ड चौकशेचेर परिणाम ना कोर्टाचे निरीक्षण। सूर मारून गाडयो चलोवपी गोंयकारांनी चिंतपाची गरज बेबद्या ड्रायव्हरांक लागून हेरांचो जीव वता मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। खेळगड्यां खातीर उबारिल्ले स्टेडियम लग्न एक्झिबिशन इव्हेंटाक दिवंक न्ही आदलो खेळा मंत्री बाबू सरकारी कारभाराचेर फुर्योज म्हणटा सरकारान लक्ष घालचे। सावळवाड्या पेडण्याचो इंडोर स्टेडियम लॉंग लिजार दिवपा वेळार हांव आमदार न्ही बाबू आजगांवकरूच आमदार प्रवीण आर्लेकरान काडलो बाबूचेर फोग। मोपाच्या टॅक्सीकारांनी 6 दिसा उपरांत आंदोलन केले बंद। सदल्यो 5 मागण्यो मान्य करपाच्या लेखी आश्वासना उपरांत आंदोलन फाटी। क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचो ऑर्डिनन्स 15 सप्टेंबरा पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उतर दोतोरांच्या सुरक्षे विशीं खंय गोंय सरकार संवेदनशील। कोलकातात दोतोराचेर बलात्कार खुनावेल्यान ममताच्या राजीनाम्याक आंदोलन विद्यार्थी रस्त्यार लाठीमार आंदोलकांक मार बडय बुधवारा बंगाल बंदाचो बीजेपीचो उलो। गोंयांत पावस 150 इंच पार सरासरी परस 45% मायज फुडले 5 दीस येलो अलर्ट अंदू देमायज पावसान शेताभाटांचे प्रचंड लुकसाण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले ट्रॅफिक रिस्पॉन्स आनी कंजेशन सेंटराचे उक्तावण गोंयभरच्या ट्रॅफिकाचे नियंत्रण हाडपाक मजत। मालवण शिवाजी महाराज 100 फुटी पुतळो परत उबारपाचे शिनाल आमदार मंत्री केसरकार म्हणटा शिवप्रेमींची इत्सा मुख्यमंत्र्याकडेन उलयता। CAA कायद्या खाला पाकिस्तानी नागरिक जोसेफ पेरेराक गोंयांत पयले नागरिकत्व मुख्यमंत्री म्हणटात जोसेफ गोंयकार मात स्वातंत्र्या पयलीं गेल्लो पाकिस्तानात। चवथीचे फाटभुंयेर FDOच्यो धाडी चालूच म्हापशा बस स्टँडार धाड मसालो फरसाण मास धरून लाखाचो माल जप्त वेर्ला काणका फरसाणीच्या गाड्यार धाड। बीजेपीची 2 सप्टेंबर सावन देशभर मेंबरशीप ड्राय सक्रिय वांगड्यांक 31 ऑक्टोबर मेरेन मोहीम नड्डा प्रधानमंत्री मोदीक करतलो पयलो वांगडी। कर्नाटकात आनीक एक जमीन स्कॅम RTI डॉक्युमेंटावेल्यान बीजेपीचो आरोप खरगे घराण्याक जमीन काँग्रेसीच्या मल्लिकार्जुन खरगेच्या राजीनाम्याची मागणी। युक्रेन भोंवडे उपरांत प्रधानमंत्री मोदी उलयलो रशियाच्या पुतिनाकडेन संघर्ष शांतिकायेन मिटोवपाचे भारताचे भूमिकेचो पुनरुच्चार। रत्नागिरीत 20 वर्षाच्या नर्सिंग विद्यार्थिनीचेर बलात्कार कॉलेज सुटून रिक्षेन वताली घरा। पळून निकाह करपाक गर्लफ्रेंडाक हाडपाक तिच्या घरा गेल्लो 21 वर्षाचो पाकिस्तानी तिच्या घरांतल्यान जीव साल्वार करून पावलो भारतात बारमरात धरलो। पॅन्डेमिका वेळार फेसबुकाचेर कोविड-19 विशीं कसलोच कंटेंट घालचो न्ही म्हूण फेसबुकाचेर US सरकारान घातिल्लो प्रेशर म्हणटा मार्क झुकरबर्ग। नेगेटिव्ह ओपन जाल्ले शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह बंद सेन्सेक्स 81,785 चेर बंद जाल्यार निफ्टी 25,045 चेर बंद।